लेवीशास्त्र पुस्तकांतलें वाचप. देव म्हणालो, हांव तुमचे मदें म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव, जाणें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडिल्लीं आनी तांच्या गुलामपणांतलीं सोडयिल्लीं. तांणी तुमचेर घाल्लें जूं हांवें मोडलां आनी तुमची तकली नीट धरून चलाशें केलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बसया. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता म्हणल्या ध्येयकाल. कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ್ 16. हो महान बायबल संमेलन हांगासर आसा केला आनी हातूंत भाग घेवंक, संगता मागणें करूंक, देवाचें उतर नियाळूंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां बरी सांज हांव मागतां. आज आयकल्लें उतर लेवीशास्त्र पुस्तकांतलें आमकां आपणें करार केल्ल्या लोकां संगी चमकोनचो देव म्हणलो विशय नियाळूंक हें उतर आमकां प्रेरण दिता. आपणें करार केल्ल्या लोकां संगी चमकोनचो देव. आफ्रिकांत प्रचलीत जाल्ली एक सांगणी इंग्लिशांत अशी आसा: इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर. जर तुका वेग्गीं खंयसरी वचोंक जाय तर एकलोच या एकलीच चल. जर तुका वेग्गीं खंयसर पावोंक जाय तर एकलोच चल. पूण जर तुका पयस पावोंक जाय तर सांगाता चल. जर तुका पयस पावोंक जाय तर सांगाता चल. आमी दुसरे स्पर्धे पळयल्यात. धांवचो स्पर्धो. हांगासर एकल्यान धांवचें आनी तशेंच थोडे फावटी रिले रेस म्हणटा हांव. एका टिमान वांटून धांवचें. आनी एक रेस आसा ताका म्हणटात 3 लेग रेस म्हूण. दोगांचे ते पाय एकामेकाक बांदून तांणी सांगाता धांवोंक. एकली धांवतना सुलभ ताची म्हणली स्पीड ताणें खाणगेत. रिले रेस धांवतनाय तशेंच फास्ट धांवन आनी एकल्याक ती बडी पास करियत. पूण 3 पांयांची धांवणी धांवता आसतना एडजस्ट करीचे आनी एकामेकाक सांगाता घेवन धांवाचे. नाजाल्यार 3 लेग रेस तो फेल जाता. एकली आमी मस्त कामां करता. एकल्यांक आमकां ह्या दिसांनी जियोवचेंय तें सलीस म्हणल्या बरी आमकां दिसता. पूण आमी कुटुंबांत जल्माल्लीं, आमी सामाजीक मनशां. आमकां एकल्याकच सगळें आमचें जिवीत जियेचें म्हणून ताळणी आयल्यारय आमकां केदींच एकल्याकच ह्या जिणेंत आमकां सुदारसूंक जायना. आमकां पेल्याची गरज आसा. जल्मातावन आज पर्यंत आमच्या आवय बापाय तावन धरून भावां भयणी, कुटुंबाची मालगडी, शेजारी आनी तशेंच आमच्या फिरगजेंत याजक, धार्मीक भाव भयणी आनी हेर मालगडी, इस्कॉलांत शिक्षक शिक्षकां, तशेंच पेटेंत म्हणटा आमी मार्केटींत, ह्या विविध हेर जाग्यांनी आमकां गरजेन पावचीं साबार जाणां आसात. देखून आज आमकां एक अवकाश आमचो देव
आमी आराधन करचो, आमी होगळाप आनी स्तुती भेटोवचो देव तो एका वाटेन आल्तारीर आसा, आमचे तावन इल्लो पयस आसा, पूण तोच देव आमच्या सांगाताय आसा. तो देव आमी कोणा सांगाता जियेता पळय तांच्या सांगाता आसा. आमची जिणी जावन आसा एक पैण, आनी ह्या पैणा वेळार तसो देव आमच्या सांगाता तो चमकाता. आवर गॉड इज ए गॉड हू इज वॉकिंग विथ अस. आमच्या सांगाता चमकोनसो देव. आमी आज आयकल्लें उतार लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें, तें उतार आमकां आयकत आसतना ताच्या की पयलें आसलें पुस्तक, तुमी जर तर बायबल तो वाचला जाल्यार आमकां कळटा पयलो पुस्तक जावन आसा उत्पत्ती पुस्तक, आनी दुसरो जावन आसा निर्गमन पुस्तक, आनी तिसरो जावन आसा लेवी शास्त्र. उत्पत्ती ग्रंथांत देवान हो संवसार रचलो आनी उपरांत मनशाक ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो कर्ण दादल्या आनी स्त्रियेक एक कुटाम बांदूंक, कुटाम जिवीत जियोंक देवान आपयल्ल्या विशांत आमी तें सारकें आमकां कळीत जाता. ह्याच देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेल्या त्या मनशाक जिणयेच्या पैणार एका शेवटाक पावोवच्या खातीर उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत देवान अब्राहमाक विंचलो. अब्राहमाक विंचलो, ताचो गांव ताणें सोडून वचा जाय आनी आपणें दाखोवच्या गांवाक ताणें वचा जाय म्हणून. जनांगांचो बापूय तुका करतलो, तुका हांव आशिर्वाद दितलो आनी तुजी संतत ती मेजूंक जायना तसली हांव करतलो म्हणून देव अब्राहमाक बसयता. तर जावं आदाम आनी येवेक, जावं अब्राहमाक देवान आपयलें सांगाता चमकोंक. आदाम आनी येवेक जिणयेंत सांगाता चमकोन वचोंक, अब्राहमाक एक परजेचो बापूय जावंक देवान आपयलें. देवान अब्राहमाची संतत ती अजापितरान म्हणल्या बरी ती चडयली, आनी उपरांत जाकोब ताच्या पुतां सांगाता इजिप्तांत वस्ती करूंक गेलो. ही लांब काणी ती मोटव्यान आमकां समजता. तर आमी अशें समजोवेत, हें पैण इजिप्ताक गेल्लें, जाकोब आनी ताच्या पुतां सांगाता गेल्लें. इस्रायल परजा जावन ते इजिप्तांत फाटीं आयलें. तें ताच्या उपरांत कुटाम न्हय, ती एक परजा जाली. आनी इजिप्तांत हो लोक मस्त कश्टांक सांपडलो फारोव्या रायाच्या हातांत. आनी तो वळो देवान मोइजेक आपोवन म्हळें, म्हजो लोक कश्टांचें म्हाका हें दिसता. हांवें म्हज्या लोकांचें दळडीरपण पळयलां. इस्रायलकारांची बोब आतां म्हाका पावल्या. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:9. इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या. इजिप्तांत 10 कर्गां धाडन देवान आपल्या परजेक फारोव्या रायाच्या हातांत हांवन सोडोवंक हर प्रयत्न मोइजे आनी आरोना मुखांत केलें. आनी उपरांत तांकां फारोव्या रायान आखरेक वचोंक सोडलें. पूण रायाक परत्यान आशा उदेली, इतलो व्हडलो लोक, इतली व्हडली परजा इजिप्त गांवांत इतलें पुरा काम करनासली, आतां तांकां वचोंक सोडल्यार म्हज्या परजेची गत कितें जायत? हें काम करूंक कोण आसात? देखून तांकां परत्यान तो फाटीं आपोवन हाडूं म्हणून आपलें सैन धाडून आयलो. आनी ह्या वेळार देवान व्हड एक अजाप मोइजे मुखांत केलें. त्या दर्यांतल्यान, तांबड्या दर्यांतल्यान उदक वांटे कर्ण आपल्या परजेक सुक्या वाटेन तांकां चलोशें केलें. आनी इजिप्ताची फौज ह्या सैन येता आसतना त्या सैनाक तेंचं उदक विंगड जाल्लें तें फाटीं येवचें परी कर्ण तांकां सगळ्यांक नास केलें.
आनी अशें इस्रायल पर्जेचो देव तांकां बचाव करूनचो देव जावंक पावलो. तितलेंच न्हय, इस्रायल पर्जेक बचाव केल्लो हो देव तांकां परत वाट व्हरून वेता मोइजे मुखांत्र सिनाय पर्वताच्या कुशीक. त्या वाटेर तांकां भूक लागली. देवान तांकां मन्ना दिलें. निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकता, निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकता, लोकांक भूक लागली. हो लोक पुरपुरलो. आमकां इजिप्तांत जाते आसलें, इल्लें म्हणी खावंक मेळटालें, हांगा कांयच ना. देवान तांकां मन्ना दिलें. उपरांत तांकां तान लागली, उदक नातलें अरण्यांत. आनी ह्या वेळार तांकां खडपतावन एका उतरान म्हणलें बरी मोइजेक सांगून तांकां उदक ताणें पिवंक दिलें. तांकां अरण्यांत बेदिसतालें रान मन जातींचें. रातीक तांणी त्या अरण्यांत निजाजय आसलें. आनी ह्या वेळार देवान तांकां रान मन जातींच्या हातांतलें पासांतलें तांकां राखलें. तशेंच हेर राय आसले राजवटकी चलयताले वाटेर तांकां भिरांत आसली. दुसरे राय तांकां येवन जिवेशी मारतीत म्हणून तांकां भें आसलें. तांतलें एक राष्ट्र जावन आसलें अमेरिकाच्यांचें. आनी अमेरिकेंत ह्या राष्ट्राच्या हातांत जावन देव तांकां बचाव करता. अशें तांकां शाबीत सिनाय पर्वताक पावयता. ह्या सिनाय पर्वताचो संकेत जावन आसा देवाचें हजरपण. त्या पर्वतार मोइजे सोडून वेता आसतना लोक मुळांत आसलो. आनी ह्या सिनाय पर्वताच्या मुळांत देव आपल्या परजे संगी एक सल्लो करता. पयले फावटी मोइजे मुखांत्र देव आपल्या येद्या व्हडा परजे सांगता तो उलयता. हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी तुमी म्हजो मोगाचो लोक. तुमकां हांव बरें वळखता. तुमी इजिप्तांत आसतना हांव वळखतालो. तुमचे कश्ट म्हाका समजले. तुमी तो दर्यो उतरता आसतना तुमकां हांव समजलो. तुमी वाटेर बुकेतना तानेतना भियेतना तुमकां हांव वळखलो. आनी तुमकां सक्कड रितीनी हांव बचाव करून हांगासर म्हणसर तुमकां आपोवन हाडला. तुमीच चलोवन गेल्ले न्हय, हांव तुमच्या सांगाता चलोवन आयिल्लो. मोइजे मुखांत्र आनी तशेंच म्हज्या बडव्या मुखांत्र हांव तुमचे मुखार आनी तुमचे सांगाता तुमचे मोदे हांव चलोवन आसलो. मोगाच्यानो हो देव जावन आसलो पळयणारी देव. तो बैस वयर मळबार थंयसर कोणाकच दिसनासल्या बरी तो रावन नातुरलो. तो देव आपल्या परजे सांगता तो जियोंक आनी आशेलो तो आपल्या परजे सांगताच रावोंक. हो जावन आसा इस्रायलाचो देव आपल्या परजे सांगता. इसाया प्रवादी म्हणटा हो जावन आसा इम्मानुवेल. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. आज आतां इतलीं जाणां आमी हांगासर देवाक होगळाप दिवंक हजार आसा. आमचे सशक्तेन आमी देवाक होगळाप दिवंक आमकां जायना. हो देव आमी उलोवच्या हर एका उतरां सांगता आनी तशेंच आमी करच्या हर एका कामां सांगता. तो आमचे सांगता आसा इस्रायलाचो देव. निर्गमन ग्रंथांत आमकां अनेक संगत ह्या वाचपांत आयकोंक मेळटा. तें कितें म्हळ्यार देव मोइजेक त्यो 2 फळयो दिता. पर्वताक वयर आपोवन तो ताका सांगता हांव म्हज्या परजेक एक सल्लो करता आसतना म्हजी खुशी कितें, म्हज्या मतीन कितें आसा, म्हज्या लोकांन कशें जियेत जाय तें हांव तांकां सांगता. देखून मोइजे कडेन ताणें म्हळें हांव सांगता तूं बरय. त्या 2 फातराच्या फळयांनी मोइजेक देवान 10 उपादेश बरोवंक सांगले. हे 10 उपादेश आमकां सगळ्यांक ते कळीत आसात. देवाक आराधन करचें, देवाक मान दिवचो आनी देवाचो दीस पवित्रपणे सांबाळचो, आवय बापायक मान दिवचें आनी तशेंच
फोटे साक्ष सांगानसा रावचें प्रद्वार करनासा रावचें सोरीनासा रावचें हे सक्कड उपादेश देवान मोइसेक दिले आनी ह्या मुखांतर ताणें हो सल्लो तीर करूंक तांकां आपोवणें दिलें. मोइसेन ह्यो फळयो सेकेल घेवन येता आसतना ताणें येदोळूच त्या इस्रायल प्रजे कडेन शेळयेचें रगत तें वेदीचेर आनी लोकांचेर शिंपडावन तो सल्लो ताणें पवित्र केलो. हो सल्लो करचो देव, हो देव आपणाच्या लोकां विशयान चिंतचो देव, आपणाच्या लोकांक तें हुस्को दाखोवचो देव, हो देव आपणाच्या लोकांक आपणाचें सर्वस्व दिवंक आशेवचो देव. आमी आतां ह्या ह्यो नियाळ आमच्या मतीन दवरन एक गीत गावया. ह्या गिताची उतरां जावन आसात. इज्रायेलाचो देव तो मोगाळ देव, दयाळ देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. हांव पयलें ती उतरां गायता. तुमकां बारी सुलाभ आसात, तुमकां सगळ्यांक ती गावयेत. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. म्हणजे इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. आनी फुडें इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. आब्राहामाचो तो नीज देव म्हणा. आब्राहामाचो तो नीज देव, इजाकाचो तो नीज देव, इजाकाचो तो नीज देव. आता तुम्ही तो नीज देव म्हणजे जाकोबाचो तो सर्व मनशांचो तो नीज देव. ताळयो पेटंगी. इज्रायेलाचो देव, दयाळ देव, मोगाळ देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. आब्राहामाचो तो नीज देव, इजाकाचो तो नीज देव, जाकोबाचो तो नीज देव, सर्व मनशांचो तो नीज देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. इजिप्तांत कश्ट भोगताना आसलो देव, सुटका सोडवण मेळटाना आसलो देव. दर्यांत उतरून वेताना आसलो देव, दुस्माना वयर जिखताना आसलो देव. इज्रायेलाचो देव मोगाळ देव, दयाळ देव. पोसता देव. अरण्यांत भुकेताना पोसता देव, उदकाक ताणेताना पोसता देव. राखता देव. रानान मनजाती दोस्ताना राखता देव, दुस्मानान
आड घालताना राबता देव इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव सिनाय पर्वताचेर हाजीर देव सल्लो तीर करताना हाजीर देव दाऊ पादेश दिताना हाजीर देव आपल्या लोकासंगी हाजीर देव उभी राहूया इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव अब्राहमाचो तो नीज देव इसाकाचो तो नीज देव जाकोबाचो तो नीज देव सर्मनशांचो तो नीज देव इस्रायेलाचो देव सगळा मोगाळ देव दयाळ देव आणि आपण इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव इस्रायेलाचो देव मोगाळ देव दयाळ देव बसया मगाच्यानो देवान आपल्या लोकां लागीं सल्लो केलो पूण लोकान कितें केलें मोइजे पर्वताक सोडून गेल्ल्या तवळो तांची सोंसणीकाय गेली हो कितलो तेंप आनीक येनामो तेणें मोइजे 2 फळयो 10 उपादेश काण घेवन रेडी जाला पर्वतांत देवोंक पूण हेणें लोकांक बाळबूद आयली तांणी कितें केलें आरोनाक काण घेवन तांचे लागीं आसले भांगरान सकट सांगताक घालना आनी एका देवाक आराधन केलें एक भांगराचें वासरू केलें ताका नमस्कार केलो कसलें अनुपकारपण पळया इस्रायेलाचो देव दयाळ देव मोगाळ देव पूण लोकान ताका ताची विसर पडली मैजन इतलें सकट प्रयत्न केल्लें पूण हो लोक पुरपुरोंक लागलो दुरसोंक लागलो विसर पडली तांकां देवाची आनी ह्या वेळार देवाक तांचे कडेन राग येता आनी तांकां तो शिक्षा लायता त्यो फळयो हाडिल्ल्यो मैजे तो फुटोवन घालता आनी अशें आपल्या लोकांक देव सक्कड रितीनी तांची परिक्षा करता इस्रायेलाचो लोक इतलो देवाक मोलादीक जावन आसलो आतां तांची गत ती पाड जाल्या कित्याक देव मैजेक म्हणटा हांव लोकां सांगाता आसलो लोकां सांगाता हांव समकल्लो पूण लोकांक म्हजी गरज नासल्या बरी दिसता देवाक म्हजी विसर पडल्या लोकांक म्हजी विसर पडल्या अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव हांव जिवंत देव हांव पूण लोकांक म्हजी विसर पडल्या मगाच्यानो देवाक आमची विसर पडोवंक ना लोकांची ताका विसर पडोवंक ना पूण तांकां ताणें सारक्या वाटेक हाडचे पासत हें एक मेट काडलें मैजन देवा लागीं निरंतर विनंती केली आनी हाचे उपरांत देव म्हणालो हांव तांकां बक्षितां हांव तांकां परत आनी एक फळयांनी 2 फळयांनी तांकां उपादेश नव्यान बरयता तांचे सांगता हांव सल्लो परत करता तितलें मात्र न्हय हांव प्रत्यक्ष रितीन तांचे मदें येवंक आशेतां
मैजेन अरण्यात एक तंबू बांधलो आणि त्या तंबांत देवाक ताका प्रत्येक जावन मेळचे भाग मेळ्ळे. ताच्या उपरांत तो पर्वताक सोडून गेलो ना. लोकां मदेंच देव आसा. ह्या लोकांक देवान कितलें सांगल्यार तांकां विसर पडटा देखून देव तांचे मदेगांत येवंक आशिल्लो. आनी ह्या 2 फाळयांनी म्हणजे आर्क पेटेंत त्या पवित्र जाग्यांत देव हजर जालो. निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 20 आणि 9 वळ 40 आणि 5, बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 29 वर्स 45 देव म्हणटा, हांव इस्रायलितां बराबर आसतलो, तांचो देव हांव जातलो. जेरेमिया प्रवाद्या मुखांत देव म्हणटा, हांव तांचो देव आनी ते म्हजी परसां जातले. हें जावन आसा देवाचें हजरपण. देव त्या कुपा मदल्यान देंवन त्या पवित्र जाग्यांत येवन तो वस्ती करता. देवाची महिमा दिसाचे मोडा रुपार आनी रातीचें त्या उज्याच्या कांब्या रुपार त्या टबरनाकलाच्या वयर हजर जावन देव पवित्रपणी लोकां मदें हजर आसलो. देवाचें हजरपण आमच्या मदें 4 संगती आमकां उडासा काडटा. पयलें जावन आसा देवाचें विश्वासीपण. दुसरें जावन आसा देवाचें मार्गदर्शन. तिसरें जावन आसा देवाचें हजरपण. तिसरें जावन आसा देवान आमकां दिवचें मिसांव. ह्यो 4 संगती देव आमचे सांगता आसल्या वेळार तो आमकां कळीत करता. देव जावन आसा विश्वासी. सगळें निर्गमन ग्रंथ या निर्गमन पुस्तक 2 संगती आमच्या मुखार दवरता. एका कुशीन देव विश्वासी. देव आपणाच्यो बासावण्यो केदींच मोडिना. द्वितीय पुस्तकांत आमकां देव सारकें कळयता, सर्वेस्पर विश्वासी देव. विळापाचें ग्रंथ अध्याय 3 वळ 22 सर्वेस्पर असो विश्वास मोग केदींच संपाना. तो जावन आसा विश्वासी देव. गडितां मस्तू जाली, इजिप्तांत जाली, इस्रायलांत जाली, अरण्यान जाली. लोक पुरपुरो तांणी इजिप्तांत फाटीं आयिल्ल्यांत मैजेच्या विरोध देवा विरोध पुरपुरोंक सुरू केलें. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वळ 11 हांगासर ते म्हणटात, आमकां इजिप्तांतली तुवें कित्याक भायर हाडली? आमी थंयच आसता आसल्या हांव न्हयंगी अशें म्हणून ते पुरपुरोंक लागले. एका वेळार तांणी म्हणलें, सर्वेस्पराक सांगलें आमी सक्कड करता, पूण आनी एका घडये सगळे विसरून ते अविश्वासी जाले. देवाचें विश्वासपण आनी आमचें अविश्वासपण हें जिणेंत सांगता सांगता वेता म्हणल्यार बरी दिसता. देव आमकां केदींच सांडून घालिना. आमच्या सांगाता रावोंक तो आश येता, पूण आमी त्या इस्रायल पद्जे बरी देवाक विसरून आमी चलता. दुसरी संगत जावन आसा वाट दाखोवचो देव. देवान मैजे मुखांत इस्रायल पद्जेक बसयल्ल्या गांवाक एक वाट दाखयली. आपल्या आंजांक ताणें धाडलें आनी तांच्या मुखार तांकां धाडलें. निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 2 वळ 30 आनी 4 आंज बडव्याक तो मैजेक तो सांगता, हांवें सांगलेल्या सुवातेक तूं लोकांक आपोवन व्हर. आनी तशेंच मुखल्या वाक्यान तो म्हणटा, तुमचे वाटेर तुमच्या सांगाता रावचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या सांगाता धाडटलो. देव आमची वाट जावन आसा. देवूच आमकां मार्गदर्शन दिता. इस्रायल पर्जेक मार्गदर्शन दिल्ले बरी तोय आमकां मार्गदर्शन दिता. आनी आमकां मार्गदर्शन दिवचो देव आमकां कितेंच वाट चुकोवन वचशें करिना. गणन पुस्तकांत अध्याय 13 आनी 14 हांगासर मैजेन एक आयडिया केली. ती कितें म्हळ्यार पयलेंच बसयल्या गांवा पावच्या पयलेंच आपणाच्या थोड्या दुखतांक
म्हणजे हर एका कुळयेतावन एकेका प्रतिनिधीक लोक गुप्ती बसयल्या गांवांक ताणें धाडलें. ते गेले आनी वचोन आयले आनी म्हणाले अळे आमी हांगासर इतल्यो इतल्यो बऱ्यो फळ वस्तू आनी पुरो हाडल्यात. हो दूद आनी मोव वाळसो गांव. सगळ्यांक भारी खुशी जाली. आमी सगळां या, देव आमकां कशी वाट दाखयता, आमी बेगी या म्हूण. ते दळा ते म्हणाले ते कानानगार व्हडले व्हडले राक्षसाक आसताचे, तांकां पळयतना आमकां बें दिसलें. वचू लोक इतल्या उमेदीन आसुल्लो. नेक्स्ट घडी येतो म्हणालो आमकां जावचें ना. देवाचेर तांकां पातेणी गेली. देवूच वाट दाखयता म्हणलें ते विसरले. आनी त्या देखून अरण्यान तांणी 40 वर्सां तांणी दुसरे लांब वाट धरून बसयल्या गांवाक वचचें पडलें. मगाच्यान इस्रायल परजेन वाट चुकल्या बरी आमी आमची वाट चुकता. त्या दळा आमचें पैण लंब जाता आनी आमकां देवाची मजत भोगचें भाग मेळना. तिसरें जावन आसा देव आपल्या लोकां मदें हजर जाता. देव आमच्या सांगाता आसतना आमी देवाची परजा आनी इस्रायल परजा एकामेकाक भाव आनी भयण म्हूण वळखली. आमचे ग्रेस्त जावन आसा. खंयच्या देवाक आमी आराधन करता गी त्याच देवाच्या नांवान आमी एकामेकाक भाव भयणी. पळय हांगासर दुसऱ्या कुटुंबांतून आमी आयिल्ले आसा. इस्रायल परजाय तशेंच 12 कुळी आनी ते आसले, पूण आमी एक परजा आमी एकामेकाक भाव भयणी म्हणलें. तांणी तें गमानांत दवरलें, उडासांत दवरलें. तर देवाचें हजरपण इस्रायल परजे संगी आसलें म्हणटा आसतना एकामेकाक वळखोवचें, एकामेकाक गौरव दिवचें, एकामेका सांगता माया मोगान चलचें, एकामेकाक लुकसाण करनासतना रावचें, एकामेकाक अन्याय करनासतना रावचें, हें सगळें देवाच्या हजरपणांत तें जालें. 10 उपादेश तेच देवान तांकां दिल्ले. तुमी जर तर हांव तुमच्या सांगता आसा म्हूण वळखतात जाल्यार तुमी खंडीत जावन एकामेकाक भाव भयणी म्हणल्यार वळखा. देखून देव आमच्या सांगता म्हणजे आमी एकामेका सांगता म्हणलें सत आमकां ह्या वाचपांतावन कळटा. आनी आखरेचें जावन आसा देव लोकांक एक मिसांव दिता. देव लोकांक आपणाची परजा करून घेतिल्लो. इजिप्तान तांकां इटे करचें काम आसलें, पूण आतां देव तांकां ताच्या की व्हडलें काम दिता. तुमी जाय जय सगळ्या संवसाराक म्हजे साक्षी. सगळ्या संवसाराक तुमी एक उजवाडा बरी. सगळ्या संवसाराक तुमी एक नवी वाट दाखोवंक आसा. इस्रायल परजा एक देवाच्या सक्रामेंता बरी. ताची कृपा घेवन आयिल्लो हो लोक तांच्या शेजारच्या लोकांक सगळ्यांक एक मेल फांक्त जावन जिवचें एक मिसांव ते घेतात. हें मिसांव इस्रायल परजेक दिल्लें 4 तरांचें आसा. पयलें, इस्रायल परजेन आपल्या उलोवण्यांत देवाक साक्ष दिवची. इस्रायल परजा आपल्या उलोवण्यान आमी देवाची परजा. इस्रायल परजेन ते उलयले, बरें इल्लेशें उलयलें, पूण वायट चड उलयलें. आमच्या आयजिणेन तशें जाता. खंयच्या वेळार आमकां उलयचें गी आमी उलयचें गी, बरें उलयचें गी त्या दळा आमी उलयना. खंयच्या वेळार आमी उलोवन वचो गी त्या दळा जायतें उलयता आनी मस्त वायट उलयता. इस्रायल परजेन तशेंच केलें. देवा विरोध उलयलें, मैजे विरोध उलयलें, एकामेका विरोध उलयलें. आजकाल आमकां उलोवचें, एकामेका सांगता उलोवंक वेळ दिवचो तेंय कश्टांचें जालां. देखून देवाची परजा म्हणजे एकामेकाक वळखोवचो, एकामेका लागीं बरें उलोवचो. कुटुंबांत, शेजारा, वाड्यांत, फिरगजेंत वळखोन हांसो दिवन वळखोन उलोवचें तें देवाच्या परजेचें लक्षण. दुसरें लक्षण जावन आसा मागणें करची परजा. इस्रायल परजेचें एक वर्तें देणें कितें जावन आसलें, तांकां देवा कडेन मागणें करचें भाग मेळ्ळें. आमी हांगासर इतलीं जाणां आसा. आमचें विशेशपण कितें आमच्या ह्या समाजेंत आमी मागणें करची परजा. जावंक पुरो कश्ट, जावंक पुरो नश्ट, जावंक पुरो विरोधपण आमी मागणें करचें खंडीत सोडिना.
केदाळ आमकां मस्त कस येता तर आनीक चड आमी मागता कुटुंबान मागता आजकाल कुटुंबांत मागचें ताका इल्लेशें गमान उणें जाल्ल्या बरी थोड्या कुटुंबांनी दिसता जावंक पुरो आमी उडासां दवरया आमी मागणी करची कुटुंबां मागणें करची परजा तिसऱ्यान मोगाच्यानो आमी सांगाता जेवचें परसा इस्रायल प्रजेक सोल्लो करता आसतना मोइजेन एक जेवण केलें आनी तशेंच आमी घराय जेवता इगर्जेन येवकरिस्ताचें जेवण जेवता आजकाल ते फास्ट फूड आनी हें पुराय येवन एकल्याकच खावची आशा चड घरा सांगाता जेवचें एक वर्तें भाग मोगाच्यान इस्रायल प्रजेक सांगाता येवन रावचें सांगाता जेवचें नाका म्हणून बगलें एकले ते एकसुरे जाले तशेंच आमी थोडे फावटी एकसुरे जाता सांगाता जेवच्यात एक मोल आसा सांगाता येवकरिस्तां भाग घेवच्यात मोल आसा पळया सडावत इगर्जेचे पयले बांक केदाळी खाली कित्याक सांगाता आमी घराय सांगाता नांव तशें आमकां इगर्जेन ती सांगाता येवंक इल्ले कश्ट जातात आनी आकडेचें जावन आसा सांगाता वावुरचें सांगाता काम करचें इस्रायल प्रजेन सांगाता वावुरल्या तवळू ते यथेश्ट फळ दिवंक पावले आज हो नियाळ आमी आखेर करता आसतना आमी उडासां दवरया जर आमकां आमचो देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून भोगता आमी देवाची परजा म्हणून आमकां भोगता आमी सांगाता उलय जाय सांगाता मागा जाय सांगाता जेवी जाय आनी सांगाता वावरी जाय ही चिंतपा नियाळ न्हय आनी एक गीत आमी गावया आनी ह्या मुखांत आमचो नियाळ आखेर करया उतरां जावन आसात समकाता समकाता देव आमचो समकाता 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 देव आमचो चमकाता म्हणा समकाता समकाता देव आमचो समकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता 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 देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता सांगाता चमकाता चमकाता देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता ताळयो पेटोवन म्हणया चमकाता चमकाता देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता चमकाता सांगता देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता 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 देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता दिसपडचे जिणेन संगी तो चमकाता दिसपडचे जिणेन संगी तो चमकाता हर एका घडये संगी तो चमकाता हर एका घडये संगी तो चमकाता सकाळी सांजे संगी तो चमकाता सकाळी सांजे संगी तो चमकाता रातीचे वेळी संगी तो चमकाता रातीचे वेळी संगी तो चमकाता उभे राहूया चमकाता चमकाता देव आमचो चमकाता परजे संगी देव आमचो चमकाता 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 देव आमचो चमकाता आपले परजे संगी देव आमचो चमकाता कुटुंबा जिवितांत संगीत तो चमकाता मागणे करताना संगीत तो चमकाता
उरताना संगीतो संकता काम करचे वेळी संगीतो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता कष्टा वेळारी देवांचो संकता कष्टा वेळारी देवांचो संकता सलवणी भोगताना संगीतो संकता दुःखांचे घडये संगीतो संकता कंचिंत असताना संगीतो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता वाड्या सांग्यांतई संगीतो संकता फिरकस कुटुंबा संगी संगीतो संकता संगी वावुरताना संगीतो संकता सेवेत जी येताना संगीतो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता पातकाक सांपडताना संगीतो संकता जेडी बदलिताना संगीतो संकता ताळणीक सांपडताना संगीतो संकता नवी वाट धरताना संगीतो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता 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 देवांचो संकता आपले परजे संगी देवांचो संकता देव बरे करू.